नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। राज्यात डेल्टा व्हेरियंटाचे आनीक 45 कप्पाचे 2 दुयेंती आता मेरेन 120 सॅम्पलाचो रिपोर्ट पावलो। 109 डेल्टा 10 कप्पा 1 अल्फा व्हेरियंट डेल्टा प्लसाचो एकूय दुयेंती ना। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमारा गोंयांत तानावडे म्हणटा पक्षाच्या वेगवेगळ्या फाट्याकडेन बसका। पेट्रोलाच्या वाडटे रेटीक तानावडेची जाप सोशल वेलफेअर स्कीम। विधानसभा वेंचणुके खातीर आपाची ग्रासरूट तयारी 20 मतदारसंघ सगळ्या पंचायतीची मुखेली थारले। आपाची दिल्ली फुडारी अतिशी म्हणटा गांवागांवांनी पक्ष करतले घट। नुव्या बाबाशानाचे समर्थक आपामदी मोठो वाद तात्या टोमाटांचो पावस डिफेक्शनाच्या दिसाची याद म्हणून खासा केक घेऊन प्रतिमा बाबाशानाच्या घरा धुमशाण। जुवारी पुलाच्या सगळ्यात चड रिस्की आणि कठीण काम सुरू। कुठ्ठाळे वटेन रेल्वे येरादारीचे वेळापत्रक सांबाळून ओव्हरब्रिजार पूल बांदूंक घालता ओपन ट्रस्ट गर्डर खासा रिपोर्ट। आणि पोन्ने गोंया हेरिटेज वाठारांत कायद्यान बंदी आसूनय बेकायदेशीर बांदकाम डबल फ्लोर बांदकामांक पंचायत TCPची मान्यताय। एक्टिव्हिस्टांचो आरोप पुरातत्व खात्यान दखल घेवची म्हणून मागणी। राज्यात डेल्टा व्हेरियंटाचे आनीक 45 दुयेंती सापडल्यात जाल्यार 2 कप्पा व्हेरियंटाचे। पुण्यात धाडिल्ल्या सॅम्पलांतले आनीक 47 सॅम्पलाचो रिपोर्ट पावलो। दोनूच सॅम्पलाचो रिपोर्ट येवपाचो आसा। आता मेरेन 120 सॅम्पलाचो रिपोर्ट आयला। तातूंत डेल्टाचे 109 कप्पाचे 10 जाल्यार अल्फाचो 1 दुयेंती म्हणून रिपोर्ट आयला। कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारा वेळार ही सॅम्पलां टेस्टिंगेक धाडिल्ली। धाडिल्ल्या सॅम्पलांतले 98.8% डेल्टा व्हेरियंट डेल्टा प्लसाची एकूय केस ना। वेंचणूक लागीं पावता तशें राष्ट्रीय पक्षांचे फुडारी गोंयांत येवन आपापल्या संघटनांकडेन चर्चा करपाक लागल्यात। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमारा गोंयांत येता। पक्षाच्या वेगवेगळ्या फाट्याकडेन ताच्यो बसका जातल्यो ही माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन दिली। पेट्रोलाच्या प्रेसाचेर विचारल्यार तानावडे म्हणटा कोविड लॉकडावनात तिजोरीचेर ताण आयला तरीकूय सरकारान सोशल वेलफेअर स्किमी चालू दवरल्यात। त्यांनी वेगवेगळ्यो बैठका कारण हे सगळे मिटींग जे आसात ते पार्टीच्या आमची वेगवेगळी विंग्स आसात त्यांच्या बरोबर त्यांच्यो बैठका आसतल्यो। आमच्या पार्टीचे आमदारा बरोबर त्यांची बैठक आसतली। आमच्या मंत्र्या बरोबर एक पार्टीचे लेजिस्लेचर विंग म्हणजे आमदार आणि मंत्री आणि खासदार केंद्रीय मंत्री हांची एक कंबायन बैठक त्यानंतर वेगळी एक बैठक ही आमदार बरोबर जातली वेगळी बैठक मंत्र्या बरोबर जातली। पार्टीची कोर टीम हांच्या बरोबर बैठक जातली। पार्टीचे स्टेट ऑफिस बेरर पार्टीचे डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष सरचिटणीस आणि पार्टीच्या मोर्चांचे स्टेटीचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस अशी एक कंबायन बैठक ही ते घेतले। त्याच्यानंतर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष जे आसात त्यांची बैठक जातली। ती बैठक स्टेट ऑफिस बेरर जे आसात त्यांच्या बरोबर एक कंबायन बैठक जातली। आणि मागीर एक शेवटची आणि एक जी बैठक आसा ती आमचे मंडळाचे प्रभारी जेंका आमी म्हटल्यात त्या प्रभारी बरोबर एक त्यांची बैठक जातली। आणि हे सगळे जाल्यानंतर आमची मिडिया सेल सोशल मिडिया सेल हांच्या बरोबर बैठक जातली। पेट्रोलाच्या प्रेसाचेर मिडियान तानावडेक प्रश्न केलो। कंट्रोल जो आसा पळय तो गोंया भितर ना तो केंद्रा भितर कशें आसता ह्या ते इंटरनॅशनल मार्केटान जश्यो रेटी वाडटात तशें वाडत वतात त्यामुळे तेचेर आमी कारण त्या वेळाचेर आमी 0% म्हाका दिसता 0.1% न्ही 1% टू टॅक्स कारण तेजो उरलेलो टॅक्स जो आसा तो गोवा गव्हर्मेंटान पण आज परिस्थिती अशी आसा आज आमचे कडेन एक म्हणजे आमचें लॉकडावन आसता कोविडाक लागून सगळेंच पोजिशन तुका खबर आसा प्लस कितें आसा आयज आमचे कडेन मायनींग ना न्ही जावं आनी त्यामुळे आमचे कडेन इन्कम जो आसा ज्या वेळार तुजे कडेन इन्कम आसता त्या वेळार तूं खंय कितेंय करपाक शकता त्या वेळार तेणी पूर्णपणे केलें न्ही। इतलें आसूनय सोशल वेलफेअर ज्यो स्किमी आसा पळय त्यो बंद जावना मध्यंतरी मातशें डिले जातालें आतां सुरू जालें न्ही। आज कोविडाक लागूनय जी सरकारान स्कीम अनाउन्स केल्ली आसा बारीक धंदेकारांक लागूनय स्कीम केल्ली आसा त्यामुळे हे सगळे गोष्टी जातात।
मडकयचो सुदेश भिंगी आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी बीजेपीक आपणायली. प्रदेशाध्यक्षान तांकां प्रवेश दिलो. आमच्या अध्यक्षा कडेन मागता आज गोंय गव्हर्मेंटान काही नोकऱ्यो अनाउन्स केल्ल्यो आसा. 10,000 नोकऱ्यो अनाउन्स केल्ल्यो आसा. त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या मार्फत मडकय मतदारसंघाच्या भुरग्यांक मेळच्यो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी चडांत चड तुमचे लक्ष मडकय मतदारसंघाचे एक म्हयन्याक एक मिटींग जावची तुमची, जेणे करून आमची एक संघटना एक बळकट जातली. सगळ्यां कडेन मागता सगळे आमी एकठांय येवया आनी हें कार्य मुखार व्हरया. आनी जे मडकय मतदारसंघान आमचो श्रीपाद भाऊ निवडून आयिल्लो बीजेपी, तसोच ह्या येणारे जे आमगेले जे विधानसभेचे 22चे जे इलेक्शन आसा थंय आमी परत मडकय आमी कमळ फुलोवया. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. विधानसभा वेंचणुके खातीर आपान ग्रासरूट तयारीचेर नेट धरला. दिल्लीची आमदार अतिशीच्या हाजेरीत आपान 20 मतदारसंघ आनी सगळ्या पंचायतीचे मुखेली जाहीर केले. दुसऱ्या फेजीत आप उरिल्ले 20 मतदारसंघाचे फुडारी आनी ग्राम पातळीर मुखेली जाहीर करतले. लेट्स क्लीन गोवन पॉलिटिक्साक बरो प्रतिसाद मेळटा. 10 दिसांत 70,000 लोकांनी तेंको दिलो. आतिशीचे हजेरीत काँग्रेसीचो विकेश असोटीकार आनी बीजेपीचो जॉयल फेर्नांडीसाचो आपात प्रवेश. आपान फुडले वेंचणुकेचे नदरेन तयारी करतना 20 मतदारसंघाचे आनी सगळ्या पंचायतींचे मुखेली जाहीर केले. समिती जाहीर केली. काँग्रेसीचो विकेश असोटीकार आनी बीजेपीचो जॉयल फेर्नांडीसान आपात प्रवेश केलो. काले दिन की दूसरी एनिवर्सरी को गोवा के लोग याद कर रहे हैं और इसीलिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को याद दिलाना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं. और उसी एनिवर्सरी को याद दिलाने के लिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का केक भेजने वाले हैं कि हमें याद है. आप ये मत सोचो कि हम भूल गए हैं. हमें याद है कि हमने एक पार्टी को वोट दिया था और वहाँ के लोगों ने हमारे मैंडेट को इंसल्ट किया. उन्हें इस धोखे की याद दिलाने के लिए आज केक देने जा रहे हैं. हमारा कैंपेन जारी रहेगा, लेकिन एज ऑन टुडे मॉर्निंग मात्र 10 दिनों में 70,000 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम गोवा की राजनीति को बदलना चाहते हैं. हम गोवा की राजनीति को साफ करना चाहते हैं. गोवा की 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्जेस घोषित कर रहे हैं. ये इंचार्जेस इन 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के संगठन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में, आम आदमी पार्टी के कैंपेन्स को ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में भूमिका अदा करेंगे. आप खंय ग्रासरूट लेवलाचेर काम करतलो. आज गोवा की सारी 191 पंचायतों में हमने इंचार्ज और को इंचार्ज डिक्लेयर कर दिए हैं और जल्द ही अगले फेज़ में हम बाकी जो हमारे 20 असेंबलीज़ हैं उनके इंचार्ज भी घोषित करेंगे. और गोवा के हर पंचायत और गांव में अभी हमने अपने इंचार्जेस और को इंचार्जेस घोषित किए हैं. फेज़ 2 में हम हर गांव में और हर पंचायत में एक पंचायत कमिटी और एक विलेज कमिटी की घोषणा करेंगे. की आमची उमेदवाराची आम्ही लिस्ट मागीर जाहीर करतले. हे जे आसा ते आमचे विधानसभा प्रभारी इंचार्ज जांकां आमी स्पेसिफिक टास्क दिला की तांच्यांनी आपापली विधानसभा डेव्हलप करपाची, थंय आमची संघटना बळकट करपाची. पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी, वार्ड लेवल ही संघटना आणि तसेच बूथ लेवलाचेर संघटना आमची वरपाची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. नुव्या बाबाशानाचे बरे मागपी आनी आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं मोठो वाद. तांतया टमाटांचो पावस निमित जाले केकाचे. 2 वर्सां फाटीं काँग्रेसीचे 10 आमदार रातया फुटोवन बीजेपीत गेले. त्या दिसाची डिफेक्शनाची याद म्हणून आपान खास तयार केला. तो दिवपाक म्हणून प्रतिमा कुतिनेचे फुडारपणा खाला आपाचे कार्यकर्ते बाबाशानाच्या बंगल्यार पावले. थंय बाबाशानाचे बरे मागप्यांनी तांकां आडयले. थंय सुरू जालो तांतयांचो टोमाटांचो पावस. केकूय रस्त्यार. हम बाबा का नाम मेरे भाई ने फिलिप गाड़ी काय बरके गेला
कित्याक तू कितें कर तू कोण तू गल गल बीजेपी आलो मगो तू कोण आलो तू कोण तू जायत नाही घेता गो तू कोण आलो ते सांग तो तू तू काँग्रेस आम किता चल तू कोण आलो तू कोण आलो ते सांग तू काँग्रेस आलो तू कोण आलो ते सांग तू कोण आलो ते सांग तू sitting at home and he's bought these gundas. Such a degrading thing. See, ये गुंडागिरी तांच्या उडले आमचे सेफ आमच्या अंगार उडले आमचे बायले खातायले मुलं रे कळटा I will पहिला असतले आमची टमाटा उडयली आमचे तांत्या हे पळय तांत्या ह्या बायलेच्या पायार पळय तांत्या हातीर पळय हेजे पळय केक जो व्हेल्लो मनीसपण आसपा जाय मनीसपण आयज आमकां कळ्ळें की बाबाशानान खरेंच गुंडा पुसल्यात म्हणून गुंडा बाबाशान कितें करता ते खंय मतदारसंघाचे बऱ्याक पार्टी खंयचीय आसूं. It is saddened to see that our Goan people are getting carried away with here. Defection is at one point, but this type of situation should not be created. Nowhere is one power. We are one power. We are united. Whatever parties come here, Babashan is with us. We are not here to him. We know what Babashan is doing. I don't need Aam Aadmi to come and tell me what I am doing and what not we are doing. This is no other party who is going to tell me. We have joined the BJP, and by joining the BJP, the constituency also has seen immense amount of development. आपाचे कार्यकर्ते ताळगांवां बाबूश आनी ताची घरकान्न जेनिफराक मेळपाक गेल्ले मात तांकां थंय कोणूच मेळ्ळो ना. Not even one health center, not even one hospital over here. During the COVID time, all of our people were in GMC. Why we have to go to GMC? We have such a big Talegaon community center. This could have been made into a COVID center. Why has she made it into a vaccination center? There are no other schools to be made into a vaccination center. वेळीचो आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिक्सान केक स्पोर्टिंग स्पिरिटान घेतलो. And this is a matter that Congress Janta people of Goa should see that we celebrate. People of Goa are celebrating not in happiness, probably they are celebrating in sorrow, but we have come here to present this to you that to see whether What we have served here is a cake, which is sweet, no? Because they also have agenda, we also have agenda. It's up to people to decide whom to elect in the next election. That's all. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिलीप बिल्डकॉनान सद्याक जुवारी पुलाचे सगळ्यांत चड रिस्की आनी कठीण काम हातान घेतलां. कुठ्ठाळे वटेन रेल्वे पुलाच्या ओव्हरब्रिजार पूल बांदपाक ताका ओपन ट्रस गर्डर घालचो पडटा. रेल्वेच्या नेमा प्रमाण ट्रस गर्डर घालूनच असली कामां करपाची आसता. रेल्वेची येरादारी वेळापत्रकाक त्रास करिनासतना हें काम तडीक लावचें पडटलें. दिलीप बिल्डकॉनानी पुराय टीम ह्या रेल्वे क्रॉसिंगाचें कशें काम करता पळयात ताचो खासा रिपोर्ट. जुवारी पूल बांदतना सगळ्यांत चड त्रासाचें काम हें रोप घालप आनी रेल्वेच्या क्रॉसिंगाच्या वयर पूल उबारप. सध्या दिलीप बिल्डकॉनान रेल्वे क्रॉसिंगाचेर पूल उबारपाचें काम सुरू केलां.
रेल्वेचे येरादारीचे वेळापत्रक सांभाळून मेळटा त्या वेळान काम करचे पडटा। बट इसमें क्या है, यहाँ पे KRCL कोंकण रेलवे का एक रेलवे लाइन पास हो रहा है जिसके ऊपर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे ओवर ब्रिज। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर बिहाइंड देयर। इसमें ऐसे 4 ब्रिजेस है जिसको ओपन K टाइप ओपन ट्रस गडर बोला जाता है। ये बहुत ही रेयर यहाँ पे ओपन वेब K टाइप ट्रस गडर जो है इंडिया में बहुत रेयर बनते हैं। लॉन्चिंग सिस्टम जो इसका है दैट इज़ वेरी टिपिकल एंड क्रिटिकल वन वी कैन से। ये आप मूव करते हैं, जब ट्रेन आती है आपको हटाना पड़ता है? या जब ट्रेन आती है एक्चुअली वी हैव टू टेक CRS अप्रूवल फॉर दिस। मीन्स रेलवे सेफ्टी से हमको पूरे अप्रूवल्स लेके इसको ब्लॉक लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे जब ब्लॉक होता है तो रेलवे के सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर DN जो भी उनके लेवल के ऑफिसर्स है वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो है वो हमको ब्लॉक देते हैं, ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। उनके जो सपोर्टिंग पर्सन्स रहते हैं वो ट्रैक के ऊपर मूव करते रहते हैं, फ्लैग लेके खड़े रहते हैं रेड कलर का। जैसे ही हमको ब्लॉक मिलता है इन दैट ब्लॉक ओनली, मतलब उसी ब्लॉक के अंदर हमको इस गडर को खींचना है इन दैट गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। यू कैन सी द ओपन ट्रस गडर, दैट इज द परमानेंट स्ट्रक्चर दैट विल बी लोवर्ड टू दिस लेवल, द carriageway level, and slab will be there and traffic move on. This is the permanent structure and this bottom structure is all temporary structure that we will remove it after our successful launching. आडकल्ले कठीण ते रेल्वे क्रॉसिंगाचे काम चालीक लागले। आता फुडल्यो सगळ्यो गजाली वेळान पुराय जातल्यो म्हूण अतुल जोशी सांगता। एंटायर प्रोजेक्ट में फेज 1, फेज 2 और फेज 3 आपको चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क कौन सा था? सी द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आप बोले तो पैकेज 2 था डेफिनेटली, वहाँ पे जो केबल स्टे का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा हम पैकेज 1 और पैकेज 3 की बात करें तो सबसे डिफ़िकल्टी रेलवे का लॉन्चिंग जो है, जो अभी चल रहा है वहाँ पे, ये था हमारे लिए। इसके कारण कनेक्टिविटी पैकेज 3 की पैकेज 2 से कनेक्टिविटी रुका हुआ था। अभी लॉन्चिंग होने के बाद में डेफिनेटली इट वाज अ वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी और इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस आल्सो टू गेट द परमिशन फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज़, बट फाइनली इट्स बीइंग डन नाउ। ये सारी चीज़ें रेलवे से अप्रूवल के लिए जाती हैं, तो उसमें रेलवे के बहुत सारे रेलवे डेफिनेटली उनका सेफ्टी नॉर्म्स दूसरों से काफ़ी अलग है। वहाँ पे हाई लेवल ऑफ सेफ्टी है, पैसेंजर ट्रेन जाती है वहाँ पे, तो दे डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। तो उसमें 4-5 बार करेक्शन हुआ, फाइनली इट टुक अबाउट 2 years फॉर देम टू अप्रूव। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट है पैकेज 3 का हमारा डिले हुआ, इसी के कारण हुआ था। अब ये हो गया तो पूरा कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट पैकेज 2 में चले जाएंगे और उसके बाद में पैकेज 1 में नीचे उतर जाएंगे। तो जो हर्डल था हमारा, एक मेन हर्डल था, वो हमारा इसके बाद से वो खत्म हो गया। रेल्वे क्रॉसिंगाचे काम जाले काय डिसेंबर मेरेन 3 लेनीची एक साइड येरादारीक सुरू करपाक शकता म्हूण अतुल सांगता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी। मंगळारा 13 जुलयाक राजीन आर्लेकार हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो। सकाळी 10 वरांचेर शिमलाच्या राजभवनात कीर्ती कलश दरबारात सोपूत विधीचो सुवाळो जातलो। हिमाचलाच्या हायकोर्टाचो चीफ जस्टिस हो सोपूत दितलो। हिमाचलाचो मुख्यमंत्री, मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हजेरीत सोपूत विधी जातलो। आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया। Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. पोन्ने गोंया हेरिटेज वाठारांत पंचायतीची मान्यताय घेवन बेकायदेशीर बांदकामां चल्ल्यांत म्हूण थंयच्या संघटनांनी आरोप केला। ओल्ड गोवा बचाव समिती आनी हेरांनी सेंट कॅथेड्रल चर्ची लागसार लॉकडावना उपरांत अचकीत डबल फ्लोर बांदकाम पुरातत्व खात्याच्या निर्देशांचेर
खंय आड नदर. पंचायतीचे प्रतिनिधी कॅमेराचेर उलोवंक ना. थंयसर एक धाकलीशी होंप आसली, ती रातयां भितर ही होंप ना जाली आनी थंयसर आयज 2 माळयांचो स्ट्रक्चर आमकां दिश्टी पडटा. They use all their means, their power, money to get their permissions. It is very evident from the ways they are getting permission. The ASI reports are very clear. The local ASI seems to be very good over here with regard to their duties. They have clearly stated that there was a hut existing over there, there was no house over there. And with regard to that, I have been over there, so there is no question about houses existing over there. And this big house, the structure which was shown, the photographs which were shown, were from another place itself. And the ASI stated that we went to that place called as Parse in Perne. They saw that house, they saw that owner, they clicked the photograph. They were exactly matching with the photographs which were shown over there. So therefore, a fraud of first degree has been done to attack the heritage over here. So we have to see and conserve that place. So ASI सांगता you stop the work, it is illegal. जर पंचायत मध्ये देऊ शकता. दुसरी परमिशन मिळवला पासून त्याला कशी मिळवली? It will be fraud only. Fraud कोणाला परमिशन मिळवू शकणार नाही. Legal law सांगता you cannot build anything. And competent authority is the ASI. So ASI is objecting, then why other department is giving the permission? Who are they to give the permission? आपूण काँग्रेसीत येतगीच 2 हड्यार पांय दवरून आशिल्ले आपशीच भायर पडटले म्हणून बाणावलेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको उलयलो. मिकी खंय कांय दिसात काँग्रेसीत येवपाचो. काँग्रेसीत चुकीचे आशिल्ले कांय जाण पार्टेंतल्यान भायर सरले. आपूण भितर येतगच उरिल्ले चुकीचे मनीसूय भायर सरतले म्हणून मिकी उलयलो. Congress is a party. I'm not against the Congress. I was against the party who was controlling, who was existent. Now they are not. Most of them, they are out. And most of them verge of going out. Please do understand. And I was not, never been, I'm born Congress. My family is born Congress. Because of party cadres, Goa. So you are saying that leaders of Congress were not good in Goa? Yes. Who were they? See, there are few of them there. There are few of them almost gone. They are gone. Okay. 3 are still in Congress. There are few of them. So I will see. Give me couple of days. I will have once. Let me take an entry. Okay, officially. Once I take an entry, I will see that those also people who are there, one foot is here and one foot is there. They will automatically go. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. नुव्या झाड पडून तरणाटो सोंपलो त्याची खून म्हणून नोंद करून PWD आनी हेर खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हणून NCPच्या फ्रँकी डेमेलोची मागणी. फ्रँकीन पुलिशेंत तशी कागाळ करून SP कॉपी दिल्या. सोंपिल्ल्या रिचर्ड कॉस्ताक न्याय दिवचो, आरोपींक अटक करची. जे संबंधीत इंजिनियर आनी अधिकारी थंय नाशिल्ले तांकां सस्पेंड करचे म्हूण तो मागता. तुम्ही फ्रॉम वेर्ना टू कुंकोली नॅशनल हायवे जी पळय डेंजरस झाडां आहाय ती कातरपाक तुमकां ऑर्डर आहा. कोणाचे ते ऑर्डर? 16 जुलयाचे ऑर्डर कोणाचे ते? ऑर्डर फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर. डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर इश्यू केला अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टाचेर तुमकां ऑर्डर इश्यू केल्या. तुम्ही 16 मेरेन काबार करूंक जाय म्हणून. तुम जुलयाक पावले आनी ड्युरींग द बिझी आवर्स तुमकां तर इतली कातरपातर जाय आशिल्ली. तुम्ही एका जेन्ना लॉकडाऊन जेन्ना लोक भायर सरनालो तेन्ना तर कातूं जाय. आय पर्सनली हॅव फायल्ड अ पुलीस कंप्लेंट इन द मायना कुडतरी पुलीस स्टेशन and made a CC copy to the Superintendent of Police South, Pankaj Kumar. SP Pankaj Kumar ने लेटर किया है that this matter has to be taken very seriously. आज तुम्ही या प्रोजेक्ट न्याय दिना जाल्यार फाल्यां स्कॉट फ्री जातले आनी तेंकां जाय तशें जातले. हाजे कारवाई जावन एकल्याक तरी हो जे कोण एक्यूज आहा तेंकां अरेस्ट केला जाय. तूं फाल्यां सगळी सेफ्टी मेजर्स पळय कितें आहा ते सारके जातले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.
गोंयांत 12 तालुक्यांत मोबायल टावर बसोवपाचें काम सरकारान हातान घेतलां. सरकारी जमीन वा आस्थापनाचेर टावर बसोवपाक प्राधान्य दिलां म्हणून PWD मंत्री दीपक पावसकार उलयलो. सरकारान एकूण 130 टावर गांवगिऱ्या वाठारांत घालपाक परवानगी दिल्या. फुडल्या 2 म्हयन्यांनी टावर बसोवन जातले म्हूण तो उलयला. ताणें धार बांदवण्या कुळ्या शेतकारांक सारें आनी बियाणी वाटली. सरकारान PWDक जबाबदारी दिल्ली आसा. गोंयाक जे 12 तालुक्यांक जे मोबायल नेटवर्किंग टावर बसोवपा खातीर आमच्या PWDन तांकां तेंचे जे विविध प्रायवेट जे आसा वडाफोन मागीर जियो मागीर विविध आयडिया हेंचे एप्लिकेशन येतरे आमी तांकां अवेलेबल करून दिवपाचें. म्हणजे आमी पयलीं सद्या प्रायोरिटी दिता ती गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जे आसा म्हणजे गव्हर्मेंट स्कुलां प्रायमरी स्कुलां मागीर IDCची जमीन अशी गव्हर्मेंटाची जी जमीन आसा थंय बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेचेर तांकां टावर घालपाक आमी सद्याक सगळ्याक म्हणजे जवळ जवळ 130 टावर घालपाक परमिशन दिल्लें आसा. आनी खास करून ग्रामीण भागाक आमी पयलीं प्रायोरिटी दिता आनी फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हे टावर कंप्लीट जातले. कित्याक आमी परमिशन दिल्ली फाटली 2-3 म्हयने जाले तांकां परमिशन दिल्या पूण तेंचे कडेन मटेरियल ना. मटेरियल महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान येता. स्टेट लेवल कर्फ्यू लागले कारणान मटेरियलाचो प्रॉब्लेम जाता. पूण फुडल्या 2 म्हयन्या डेफिनेटली त्या टावराचें काम कंप्लीट जातलें आनी जे नेटवर्क जे आतां ऑनलायन तरेचे एज्युकेशन आसा ताका बरोबर सपोर्ट मेळटलो. फर्टिलायझर शेताक घालता आसतना सबसिडी ना. त्या खातीर शेतकार भाव म्हाजे कडेन मागणी करता की तुवें हें अवेलेबल करून दिवपाचें. त्या प्रमाणे जशें शेतकार भावाचे मागणी आसा त्या प्रमाणे हांव जे फर्टिलायझर जे आमचे सारें जें आसा तें हाडून हांगसर दिवपाचें काम हांव करता. त्या प्रमाणे समज तांकां सरकाराची सबसिडी आसात जे भात लावपाक आनी भात कातरपाक तेन्नाय समज म्हाजे कडेन तेंचे कोणा शेतकार भावा कडेन ही 50% जे ताका जे मिशीन जे हाडटा ताका चार्ज करूंक जायना जाल्यार ती सुद्दां 50% हांव तांकां दिवपाचेंय काम करता. वीज मंत्री निलेश काब्रालान कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. शेनवारा काब्रालाचो वाडदीस. ते निमतान कोविड महामारीत झूज दिवपी वेगवेगळ्या सुमार 700 वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. तातूंत पुलीस वीज खातें PWD धरून सफाई कामगारांच्या कामाची दखल घेवन मंत्र्यान तांचे उपकार मानले. नॉर्मली हांव म्हजो बर्थडे केन्ना सेलिब्रेट करना पूण हे फाटी मंडल कावन्सिलर पंच ZPन डिसायड केलें की हे निमतान बर्थडेचे निमतान जे कोविड वॉरियर म्हणजे खंय तरी कोविडा खातीर काम करपी वेगळे वेगळे फिल्डांतले भितर जावं ते पुलीस हेल्थ वर्कर फायर आनी बाकीचे हावस किपींग स्टाफ सॅनिटेशन वर्कर म्युनिसिपालिटी वर्कर यांचे फेलिस्टेशन आज 800 मायज लोकांचे आमी फेलिस्टेशन केल्लें आसा. आनी हे करता तेन्ना एक विशय एकूच की खंय तरी तांकां एक रेकॉग्नायजेशन जावपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता हे आज हांव सगळे आमचे इलेक्टेड मेंबर्सांक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेणी फुडाकार घेवन आनी मंडल आमचे BJPचे तेणी फुडाकार घेवन यूथ आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी हे सगळी जबाबदारी घेतली आनी आज आमी ती पुराय करूंक शकले. एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय की हे जे कोविड वॉरियर आमी म्हणटा हे खऱ्यांनी हेणी कोविडा टायमार जशें आज गार्बेज वर्कर सेलिब्रेशन केलें गोंयभर गार्बेज व्हरपाक थंय उरताले पूण कुडचड्यार गार्बेज ही म्हाका दिसता दारांतल्यान इवन कोविडाच्या घरा कडल्यान दारांतल्यान ही गार्बेज भायर सरताली आनी डिस्पोज जाताली जे जाका कशें ताका पद्दतीन करपा जाय आशिल्लें ते भशेन. तेन्ना हो प्रोग्राम आज सगळो केल्लो आसा आनी मनांतल्यान म्हाकाय बरें दिसलें की कोविड वॉरियर्सा फाटल्यान सगळ्यांक म्हाज्या हातीन फेलिस्टेशन जालें आनी हें करपाक जे एक म्हाका सूख बगलें. म्हाका दिसता बर्थडेचे खूब जाले पूण हो एक युनीक बर्थडे म्हजो म्हूण हांव सगळे मंडल तशेंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स जावं ते कावन्सिलर ZP पंच आनी म्हजे सगळे मंडळाचे वांगडी आनी म्हजे शुभ चिंतनान जे आमकां एनकरेजमेंट दिलो तांकां मनांतल्यान सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुंकळ्ळे BJP मंडळाचो उपाध्यक्ष सुदेश भिसे येता ते विधानसभा वेंचणुकेक BJPच्या तिकेटीक इत्सूक. फाटली कितलीशींच वर्सां तो खंय पक्षा खातीर काम करता. ताचे इश्ट आनी बरे मागप्यांनी खंय ताका फुडें काडला. पक्ष योग्य निर्णय घेतले म्हूण भिसेक विस्वास. जे आज भुरगेपणांतल्यान म्हजे बरोबर आसा तांणी म्हाका सांगलां तूं फुडें सर आमी तुजे बरोबर आसतले आमकां बाकीचें कांय लागचें ना आमकां सुदेश भिसे लागतलो. आतां कशें आसा की तें पक्षाचें डिसिजन
आमचे लिडर्स आसा ते डिसिजन घेतले, ते पार्टी विनेबिलिटी पळयतले, पार्टी सर्वे करता, अशें खूब तरेचे हें आसता. सो तांकां कशें दिसता की विनेबिलिटी कोणाक आसा, म्हाका आसा काय ताका आसा, हें पार्टी ठरयतले, पार्टी पळयतले विनेबिलिटी आनी पार्टी ठरोवनूच पार्टी टिकेट दितले. जर दिवना जाल्यार पळय कशें आसा, हें आतां इलेक्शनाक आनी एक 6-7 म्हयने उरल्यात. सो हांव एक पार्टीचो कार्यकर्तो आनी म्हाका म्हज्या भारतीय जनता पक्षान रावनूच हें सगळें फुडलें कार्य म्हाका करूंक जाय. सो कशें आसा की ज्या टायमार पार्टी कशी ठरयतली तेन्ना हांव सांगतलो कितें आसा तें. पूण हांव पार्टी बरोबर आसा आनी हांवें आयुश्यान केन्नाच अशें एकदां हें केलें म्हणजे केन्नाच कशें आसता हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय अशें केन्नाच आयुश्यान करूंक ना आनी हांव फुडें करचोय ना. आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सात नाव मेळोवपी रांगोळी कलाकार आकाश नायकान रांगोळीक आनी एक नवीन आविष्कार घडोवन हाडला. रांगोळी काडून ताची फ्रेम करपाच्या कल्पनेक ताणें वास्तव रूप दिलां. कवळेचे श्री शांतादुर्गा देवीची रांगोळी काडून ताची फ्रेम केल्या. देवस्थानाक ताणें ही फ्रेम दिल्या. ह्या नव्या प्रकाराच्या रांगोळी कलेचे फ्रेमीचे अनावरणाची कार्यावळ देवळात जाली. रांगोळी ही कशी स्टीक करपाक जाता हो म्हाका दिसता गोंयान पयलोच कॉन्सेप्ट आसतलो आनी तो कॉन्सेप्ट आकाशाच्या तकलेंतल्यान आयला. त्या खातीर हांव तेजें अभिनंदन करता. तें अशें आसतालें की रांगोळी घातली, बरी रांगोळी घालून सुद्दां ती पुसली गेली वताली. आज देवतेची आमच्या शांतादुर्गा ह्या देवतेची तेणें ही रांगोळी घातलेली आसा आनी गांवान हें एक मोठें म्हाका दिसता भुशण. तो गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांणी खंय तरी अशें तांकां प्रोत्साहन करचें, कितें तरी एक क्लासीस घालपा खातीर एक जाणे करून की तांकांय एक आवड जातली, तशेंच नवे भुरगे सुद्दां रांगोळी घालपाक तयार जातले. ही रांगोळी आतां खंय तुमी हें करतले, दवरतले, डिस्प्ले करतले बीन? आमी अशी डिस्प्ले करतले की आतां मॅक्झिमम जे पळय डिवोटीज येता, म्हणजे म्हाजन जावं किंवा जो पळय ट्युरिस्ट जावं किंवा कोण डिवोटी येता ताज्या नजरेन पडपा सारकी अशी आमी त्या जाग्यार हो आमी लायतले. कारण सदांच उठून तें दिसतालें की एक रांगोळी एक लायफ टायम दवरपाक जाय म्हणून. सो मागीर अशें चिंतलें की आमी कलरान बीन पेंटींग करता, सो रांगोळीन कित्याक करपाक शकना. सो हांवें तेजेर मातशें स्टडी करून ती हांवें आयज देवी केल्ली आसा आनी हांव मुखार बीन आतां एक एक्झिबिशन करपाचें आसा. सो एक रांगोळी कलाकारांक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.